राज्यात सध्या उटंगराचो पावस पडटा। हवामान खात्याच्या माहिती प्रमाण फाटल्या 24 वरात सांगे म्हालात सगळ्यात चढ 133.5 मिलीमीटर पावस जाल्यार पणजे सगळ्यात कमी 6.5 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाला। व्हड पावस पडून जायत्या वाठारांनी सामान्य जिणेंत आडमेळी आयल्यात। मजगती वाळपय 122.1 मिलीमीटर पावस पडून पाली सत्तरी दत्त देवळा भोवतणी हुंवाराची परिस्थिती निर्माण जाल्या आणि रस्त्याचेर उदक शिंपडिल्ल्यान येरादारीचे परिणाम जाला।